ही नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे कचरो होता। लास्ट टाइम कालचे राती काल एकल्या म्हाका सांगिल्लें बाबा तू कितें उलयता कचरो घेवन वयता तो शेवटून बार मारता। हांवें ताका बाबा तो बिना उडय रे तो म्हाका सांगता तुमी बरी गार्बेज कराय म्हूण हिंगा गार्बेज प्लेस कर। हांवें ताका सांगिल्लें तुमगे कॉन्स्टिट्युशनर सांग म्हूण तुमगे मिनिस्टर सांग तुमगे नागमोडे गार्बेज बांदाय म्हूण नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी कचरो हाडप आनी मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सी उडोवप आनी किम्स आम खावप तुमी सुसेगाद न्हिदप आनी आम त्रास करप हिंगा। हां हिंचो ही गार्बेज आतां ही गार्बेज ही खुंयची ही मडगांव नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी गार्बेज आनी मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सी उडयताय म्हणजे तेम सुसेगाद न्हिदपाचें हो वास आम मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक घेवपाचो आनी आमगे हिंगा कॉन्सिलर आहा तो न्हिदोन आहा। ते कितें जालें बरें म्हाका ते वॉल्ट्रा कितें गार्बेजो तो बोला तूं हिंगाड सकाळी मोत्यान बोलालो तूं हिंगाड म्हाका लेबर मेळोंक नाय बरपा कोण ना ते वॉल्ट्रा कितें म्युनिसिपालिटी आपूण थिंग गेलो सोंस्या तो म्हणून सोंस्या हिंग घालपाक जायना सॉरी बोलो ते सगळें थिंगा जाय तूं हिंग घाल कोणें सांगलें थिंगा तो सिक्युरिटी गार्ड आहा तो पयशे कांय गेले आमकडे पयशे कांय ना कसली गार्बेज म्हजी गाडी गार्बेज गार्बेज वेट गार्बेज ना खंयच्यान हाडली गार्बेज घराची हेजेर मेन म्हणटा ते म्हाका दिसता आमगे सरकाराचेच प्रॉब्लेम आहा जितले पर्यंत पंचायत एरिया तांगे ओन प्लांट जायना टील दॅट टायम आमकां हें फेस करपाक पडटलें नाजाल्यार जे पंचायतीन जे गार्बेज तयार जाता फॉर एग्जाम्पल तुगेलें कोलवा बाणावली ह्या सायडीन नुवे मागीर आमगेलें कुडचोरी मागीर तुगेलें नावेली ह्या सरावंडींग ऑफ मारगांव पळय जे आहा ते करतो खंय गार्बेज खंय घालता एज पर द सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टाचें डिसिजन तुवें सगळें ईच एंड एवरी पंचायत शूड हॅव देयर ओन प्लांट पूण तेंचे कडेन हाय प्लांट ना न्ही सो खंय तरी तांकां घालपा जाय अशें करून आतां दवरतकूच मागीर मेळटाय न्ही ते पूण ते मागीर आज धरले सदां कांय कोण दवरपाना न्ही आतां बरे बाबा हिंगाचे सारके बरे सिटीजन बरे नागरीक आहाय म्हूण तेमचे राती कडेन हें वॉच दवरून केलें तें सो आतां फुडें कितें तेंचे कडेन हें ना जाल्यार तुमी एलाव कित्याक करना पंचायतींतली गार्बेज म्युनिसिपालिटी पंचायतली गार्बेज म्युनिसिपालिटी हितून एलाव करपाक तुवें हो क्वेश्चन सरकारा विचारपाचो आय एम नॉट द सिनियर सारको कावन्सील मिटिंगी घालपाक आनी रेजुलेशन धाडपाक जाता ना कावन्सील मिटिंगान रेजुलेशन हें घेवपाक शकना आमी हेजेक लागून हें फकत तुगेलें सीएमान डिस्कस करपाचें।